आजगांवां काल रातच्या 14 वरांचेर बेकायदेशीर बांदकाम चालू आशिल्ल्याचे थळाव्यांचे नदरेक आयले। पुलिसांक कळटकीर पुलिसांनी थळार येवन काम बंद उडयलें। ह्या विलाची कोर्टान केस चालू आसतना हे अशें कशें बेकायदेशीर काम करतात हाचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून बेकायदेशीर कामां करप्यांचेर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी। केस ऑलरेडी हितून कोर्टान आहा आनी हेंच्यांनी इनलिगल आपलें कन्स्ट्रक्शन चालू आतां जाली 9:30। म्हाका सांग हेंकां परमिशन कोणी दिला? पंचायतीन दिला जावं कसले हें आसा पळय तेंच्यान परमिशन दिला? हे टोटल इनलिगल। आतां म्हाका सांग तेंचो येदो व्हडलो ट्रक येयला थंय बेतो घालता। दिसाचें काम चलना? दिसाचें काम स्लो आसता तेंचें, रातचेच फास्ट जाता। ते आमचे 14 तारखेर आमची डेट आहे, ह्या कारणाक लागून हे बेगीन बेगीन आपलो विला रेडी करता। हे आतां रातचे कितले दीस जाले चालूच आहा तेंचें। कसलो प्रोजेक्ट आहे हो प्रोजेक्ट 11 विला येता। फाटल्या दिसांनी आमी ह्याच विलांक लागून व्हडले हे केल्ले, मोर्चा येयल्लो। ते मोर्चाक लागून आतां आमची जी केस आहा पळय आमच्या हेचेर स्टे येयल्या। सो ते म्हणटा कितें आमकां स्टे येयल्या, पण आमी म्हणटा तुमी रातचे कित्याक करता, दिसाचे कित्याक करिना? उबे तो अशी रातचो घालूंक पण दिसाचो घालूंक जाय न्हू। मग खंय तरी दुबाव हांकां कोण तरी पॉलिटिकल लिडर कोण तरी हेल्प करता न्हू। आम्ही ॲक्च्युली नॉर्मली हांगा खेळोंक येता तेन्ना लक्षांत येयलें की हांगासर अजून काम चालू आसा हेंचें कन्स्ट्रक्शनाचें। सो आमी कितें केलें, पयलीं पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी हेजो प्रूफ म्हणून आमी तो व्हिडिओ तेंचो फेसबुकार लायव्ह केले। कित्याक हे फाल्यां परत ना म्हणटले, कित्याक ऑलरेडी हेंच्या आमी 2-3 फावटी कामां अशी बंद केलेली। आनी हेजो इंजिनियर सुपरवायझर जो आहा पळय जल्मी म्हणून एक भुरगो, तो लास्ट टायम आमकां मेळ्ळो आनी तेणी प्रॉमीस केल्लें की आमी बाबा आपणाक एक वारीक सोड आमचो गांवचो आनी हें, आनी ताका आमी ताका सोडलेलो। आनी आयज अशी परिस्थिती येयल्या, हे भायरसून लोक येयल्लेले आहा ते सांगतात तुका बरे भशेन सांगता नाल्यार आपणाचो हात उखलतलो म्हणून। सो कितली दादागिरी ह्या बिल्डराच्या नादान हे जल्मी म्हणून भुरगो करता पळय, तो हांव नका कित्याक चल्ला पळय ते। एक व्हडली दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार कोर्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आसतना आमी सांगलेले ती आपली स्प्रिंग हेचेर दाखोवंक ना म्हणून, पंचायतीन ताका लागून तेंचे रिवोक केल्लेले। आनी इतले आसतना तांकां परत खंयच्या फाटल्या दारांच्यान तांकां परमिशन दिलें काम चालू करपाक। ज्या कारणाक लागून आमी झगडटाले आमची झर वाटोवपाक, आयज खंय तरी दुर्दैवान तेंची आमची झर कंप्लीट डिस्ट्रॉय केल्लेली आसा। हो तुमकां एक 16 ऑक्टोबराचो एक फोटो दाखयता हांव, हो तुमकां पळोवंक शकता। 16 ऑक्टोबराक आमी सगळी झर कंप्लीट साफ केलेली आनी पळयलेले। आतां ही तुमकां जी वयर 2 पायपां दिसतात, एक्च्युली तो नॅचरल फ्लो ऑक्टोबर म्हयन्यान हो फ्लो बंद जाला। ऑक्टोबर म्हयन्यान इतले दुर्दैव आमचे की, आनी सरपंच आनी हे बाकीचे पंच मेंबर तांकां सपोर्ट करता। हे दुर्दैवाची गोष्ट। 16 ऑक्टोबराक आयतारची आमी केल्लेली ही गजाल, जिओलॉजिस्ट हाडलेलो आनी तांकां आमी सांगलेलें की बाबा आमची झरीक वाटोवपाक हें करा। पंचायतीन आमी पॉयंट रेज केलो, ते कॉन्क्रीट आन्सर दिवपाक कांयच रेडी ना।